विसवा उपरांत परतून तुमकां येवकार। आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। बिरेस्तारा म्हापशा पालिकेची बसका जाली। बसकेत अखिल गोय म्युनिसिपल काउन्सिल असोसिएशनाच्या कामगारांच्या मागण्यांचेर चर्चा जाली। हातूंत दिसवड्यार पालिकेत काम करपी कामगारांक जांकां 7 वर्सां पुराय जाल्यात तांकां फिक्स करपाचेर चर्चा जाली, अशी माहिती म्हापशा पालिकेचे नगराध्यक्ष संदीप फळारी हांणी दिल्या। RDX गोवा म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। रेग्युलरायज करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा ऑलरेडी। त्याच्या पयलीं आमी एकदा 43 वर्कर्स आनी 42 वर्कर्स अशें एकंदर 85 वर्करांक आमी काही वर्सां पयलीं रेग्युलरायज केला। सो टायम टू टायम जेन्ना असो विशय येता आमच्या म्हापसा नगरपालिकेच्या समोर तेन्ना आमी ताचो सहानुभूतीपूर्वक विचार करून रेग्युलरायजेशन डेली वेजीसचे केल्ले आसा। 7 पे कमिशनचो तेंचो डिमांड जो आसलो, हेच्या पयलीं 6 पे कमिशन जेन्ना रिकमेंडेशन्स येयल्ले तेन्ना सुद्दां म्हापसा नगरपालिकेन 6 पे इम्प्लिमेंट करपाचो निर्णय त्या टायमार घेतलेलो जेन्ना आमची आर्थीक स्थिती तितली मजबूत नासली। आज सुदैवान आमी आज आर्थीक दृश्ट्या वी आर क्वायट सावंड फायनान्शियली।